आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. कळंगूटचो उपसरपंच जोसेफ सिक्वेरान कळंगुटे तिसरे हाय मास लॅम्पांचें उक्तावण केलें. पंचायतीन 8 लाख मोडून हो हाय मास बसयलो. हो आता आमचो तिसरो हाय मास. एक आमी सावंतवाड्यार घातलो, एक म्हज्या वाड्यार घातलो गावराडो, आनी हो तिसरो. चवथो आमी इगोर्जेच्या फुडल्यान घालतले. बाजितकाराचें परमिशन घेतलां आमी. आनी चवथो आमी तिंट्यार घालता. तिंट्यार आमकां परमिशन आमचे गव्हर्मेंटान घालूंक दिवंक ना. सो त्या पासत आमी मातशे आमचे प्रॉपर्टीन घालता, पंचायतीचे प्रॉपर्टीन. सो ते आमी मार्केटाशीन घालतले आनी तेका सगळ्याक तिंड्यार उजवाड पडटलो. आनी मागीर एक आसता तो सामको बार्बोजा जंक्शनार आनी एक बिचार आसतलो. सो हे आमी सँक्शन करून घेतलेले आसा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. पयशे पंचायतीचे, पयशे तुमचे सगळ्यांचे. पूण तुमी आमकां निवडून हाडले म्हणून हे आमी तुमच्या टॅक्साचे हो इनाम आमकां लायक ह्या हाय मासाक आतां जवळ जवळ 8 लाख सुमार पडटा. आनी असले पयशे तरी पंचायतीन तुमचे पयशे तरी आमी अशे हांगासर अशें घालता जाल्यार आमकां सदांच तुमचो तेंको जावं. इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी खातें आनी इन्फोटॅक कॉर्पोरेशनान स्कील डेव्हलपमेंट इन सिस्टम डिझायन आनी मॅन्युफॅक्चरींग वर्कशॉप दवरिल्लें. Need to create, or rather there is a potential for creation of 20,000 jobs in Tulin, Electronic City ESDM cluster. Similarly, same number of 20,000 jobs are expected to be created in the IT part, which will be coming up in Chennai. Now, this is a stupendous task. From my experience of organizing such type of training programs in government sector is that we don't get the beneficiaries, we don't get the candidates. People are not forthcoming. Maybe there is a lack of awareness, or maybe there is a lack of database. We need all our youths be accommodated in this. We have another initiative. The government of Goa has identified a software park, IT park at Chumbal, very close, another 3 kilometers from here. We need another 20,000 professionals there. They are also to be trained. Program is basically targeting at people who can gain exposure to electronics, to IT, to telecom sector, for which the government of India has identified 3 skill sets, 3 sectors, skill sector councils: the NIELEC, National Institute of Electronics and Information Technology, the Electronic Skill Sector Council, and the Telecom Skill Sector Council. सोल करी कोंकणी फिल्माचें म्युझिक रिलीज सोमारा जालें. बॉलिवूड स्टार जॅकी श्रॉफ ह्या फिल्माचें आकर्शण. सोल करी जानेवारीत रिलीज जातलें. डॅडा, हांव तुज्या जिवितान म्युझिक परतून आयकलें. कोणी शिकवायला तुका हे गाणं? आमच्या लायफाचो तूच एक कॅन्सर. तू एक काम कर, कितेंय सोड, पूण सोरो आनी झगडी केन्ना सोड नाका. हांव सुबेज आनी तू इतली वर्सां कुसको रावलो तो. Basically, there are 2 protagonists in this film. It is Jackie Shroff and Seema Biswas. It's a musical film. It revolves around a story about a saxophonist, and it's a period kind of a film in the early 80s when the musicians they got out. After the introduction of the electronic music and all, they were like out of job. The acoustic players were nowhere wanted anymore. So most of them were like they came back to their old native places. माझं भूमिका मी एक सॅक्सोफोनिस्ट आहेत, सॅक्सोफोन प्लेअर आहे आणि कुटुंब आहेत, 4 पोरगी आहेत आणि अक्कड आहेत खूप. स्वतःवर घमंड खूप आहेत की माझं म्युझिक मला माहीतच असतं, तुम्हाला काय माहीत नाही. और टाइम ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉनिक बढ़ने लग गया और असली जो लंग का पावर, जो हाथ का खूबसूरती, जो सोल जो होता है वो सोल मरने लगता है और इलेक्ट्रॉनिक जीतने लगता है. आई स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड. मेरा दिमाग खराब होता है, मैं घर पे भी नहीं करता है. फ्रस्ट्रेटेड म्यूजिशियन
आय एम अ फ्रस्ट्रेटेड म्युझिशियन आणि मला खूपच आवडलं इकडे काम करायचं. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. आय लीग 2017 सिजनाचें शेड्यूल मंगळारा आयलें. अंदू गोंयच्यान चर्चिल ब्रदर्स ही एकूच टीम खेळटली. धेंपो, साळगांवकार आनी स्पोर्टिंग ह्या गोंयच्या तिनूय क्लबांनी आय लीग सोडल्या. चर्चिलाची पयली मॅच 8 तारखेर कोलकाताक मोहन बागाना आड जातली. गोंयकारांक आय लिगान अंदू एकूच टिमीचेर समाधान मानचें पडटलें. साळगांवकार स्पोर्टिंग आनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान आय लीग सोडल्या उपरांत हायकोर्टान सांगिल्ले प्रमाण AIFFन चर्चिलाक परत आय लिगान घेतला. नव्या वर्साची आय लीग सर्त 7 तारखेर सुरू जातली, पूण चर्चिल ब्रदर्स आपली उक्तावणाची मॅच 8 तारखेर कोलकातांत खेळटले. तांच्या मुखार खडेगांठ मोहन बागानाचें आव्हान आसतलें. चर्चिल आपली पयली घरची मॅच मुंबय वांगडा 15 जानेवारीक खेळटले. उपरांत हांगा ईस्ट बेंगाल 18 जानेवारीक येतले. आपली चवथी मॅच चर्चिल शेजारच्या DSK शिवाजी हंसा वांगडा पुण्यांत 21 जानेवारीक खेळटले. 5व्या रावंडांत चर्चिल घरच्या मैदानार खडेगांठ बेंगलुरू FCक होस्ट करतले. नवी टीम मिनर्वा आड 1 फेब्रुवारीक पंजाबाक, जाल्यार 4 दिसांनी चर्चिल शिलाँगाक. 8व्या रावंडांत चर्चिल वतले आयझवालाक आनी 9व्या रावंडांत चर्चिल ह्या सर्तींतलो दुसरो नवो क्लब चेन्नई वांगडा 14 फेब्रुवारीक खेळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटा. नमस्कार.